कोणेय येवप आनी गोंयकारांक तोपी घालून वचपाचे जायते प्रकार तुम्ही पळयले आनी आयकलेच आसतले। कळंगूटे असोच एक प्रकार घडलो, पूण हे फावट तोपी घालून वयच्या पयलीं कळंगूट पुलिशेन ताका धरलो। ताचें नांव जावन आसा मनोज कुमार। मनोज कुमार हो ओडिशाचो IAS अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून कळंगूटच्या शेक आनी क्लब धनियांक ताणें भंय घातिल्लो। ताचे आड भारतीय दंड संहितेच्या कलम 318, 204, 132, 205, 319, 308 स कलमा खाला गुन्यांव नोंद केल्या। मनोज कुमार डिसेंबराचे 5 तारखेर गोंया आयिल्लो। उमतावाडो कळंगूटच्या एका हॉटेलान ताणें रूमय बूक केल्लो। उपरांत ताणें एक टॅक्सी मागयली। आपूण ओडिशाचो IAS अधिकारी आसून आपली रोखडीच गोंयान बदली जातली अशें मनोज कुमारान त्या टॅक्सी ड्रायव्हराक सांगलें। उपरांत कांय दिसांनी कामा निमतान तो परतो ओडिशा गेलो। डिसेंबराचे 20 तारखेर तो परतो गोंयान आयलो। गोंया आयले उपरांत त्याच टॅक्सीकाराक ताणें फोन करून आपयलो। 26 तारखेर ताणें दनपारां 1:30 सुमार त्याच टॅक्सी ड्रायव्हराक घेवन कळंगूटे पे पार्किंगेक भेट दिली। पे पार्किंग घेवपी कर्मचाऱ्यांक आपूण IAS अधिकारी आशिल्ल्याचें सांगून तांकां ताणें कार्डय दाखयलें, तशेंच आपूण पळोवणी करपाक आयिल्ल्याचें सांगलें। उपरांत मनोज कुमार 2 शेकांनी गेलो। त्या शेकवाल्यांक धमकी दिवन तो थंयच्यान आयलो। उपरांत टिटोज लेनींतल्या एका क्लबान गेलो आनी क्लब बंद करपाची तांकां धमकी दिली। इतले मजगतीं हो बोगस IAS अधिकारी आशिल्ल्याचे लक्षात येतकीर कळंगूट पुलिशेन ताका धरलो। प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। कळंगूट पुलिसान आयज मनोज कुमार छत्तीसगडचो रहिवासी हेची आयज अटक केली। आनी मनोज कुमार हो जो आसा जो गोंयान येवन बनावटी IAS ऑफिसराचे आय कार्ड करून तेणी खुबशे अशे लोकांचे जे बिझनेस आसात त्या बिझनेसांक लोकांक खुबशे अशे भियेले हय। आनीक तेणी लोकांक भियोन तेंचे जे शेक म्हणत मागीर क्लब म्हणत थंय तेणी वचप आनीक आपले आय कार्ड दाखोवप आनी आपले आय कार्ड फेक जे आय कार्ड आसा IAS ऑफिसराचे ते वापरून तो तांकां भियेतालो। आनीक आपली जी ट्रान्सफर आसा आतां सद्याक एट प्रेझेंट आपूण ओडिसाक काम करता IAS ऑफिसर म्हणून, आनीक परत आपूण गोंयान आपली बेगीनूच ट्रान्सफर जावपाची आसा। आनीक एकदां आपली ट्रान्सफर जाली जाल्यार तुमचो जो बिझनेस आसा तुमचो जो धंदो आसा तो आपूण बंद करूंक शकतलो आनी बंद करतलो अशें ते सांगून जे गोंयान बिझनेस करपी बिझनेसमॅन आसात तांकां भियोन हो मनीस जो आसा तो थंयची जी सुविधा आसा त्या हॉटेलान म्हणत शेक्सान म्हणत जी सुविधा आसा ती सुविधा वापरतालो। प्रश्न असो येता की गोंयचे प्रशासन जे आसा ते ह्या प्रशासनाक एक व्यक्ती असो आपूण एक बनावटी IAS ऑफिसर जावन गोंयभर भोंवता आनीक गोंयचे जे धंदेवाले आसात तांकां त्रास करता जाल्यार गोंयचे प्रशासनाक हेजी जाणीव कित्याक जाली ना। खुबशे अशे हे इन्सिडेंट आसात आमी गोंयांक पळोवंक शकतात। आनी हेजे पयलीं आमी पळयताले की गोंयान अशे ट्युरिस्ट येतात ते ट्युरिस्ट सुद्दां पुलिसाचे प्लेट लावन तेंची गाडी गोंयभर भोंवडयतात आनी आपूण पुलीस अधिकारी म्हणून वाटेर कोणें विचारल्यार सांगतात। त्याच बरोबर कांय वर्सां पयलीं तुमी आयकलें आसतलें गोंयान एक फेक मिनिस्टर तो सुद्दां जावन गोंयान खुबशे अशे सुविधांचो लाभ घेवन ताका मागीर अटक केली की आपूण UPचो एक मिनिस्टर म्हणून सांगून तेणें गोंयच्या लोकांक खुबशे अशे लुटलेले। तसोच आतां परत एक हें प्रकरण जाल्लें आसा की एक बनावटी IAS गोंयान येता आनीक तो आपल्याक जाय तसो रावता, जाय ताका भियेता जाल्यार प्रशासन इतके जे 8-10 दीस जे ताका धरपाक लागले जाल्यार इतके दीस प्रशासनाक कित्याक कळ्ळें ना। गोमंतक TV खातीर पणजेसून हांव गौरेश गांवकर।